भारताच्या संविधानाची घटना जावन 68 वर्सां पुराय जाल्यात। ह्या घटनेचे मुखेल मुद्दे म्हळ्यार लोकशाय, राज्याची स्वतंत्रता आनी धर्मनिरपेक्षता हाची परत जागृताय जनतेमदीं करपाक कम्युनिस्ट पक्षान देशभर जागृताय उपक्रमाक सुरवात केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। फाल्यां 24 तारीख जानेवारी 60 आनी 8 वर्सां 68 years ऑफ गणसत्ता दिवस, प्रजासत्ता दिवस आणि आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी स्वातंत्र्य चळवळी उपरांत स्वातंत्र्य मेळोवन घेतले 1947 आणि 1950 ह्या वर्सा 24 तारीख जानेवारी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या देशाची घटना स्थापन केली। ह्या घटनेत कांय मूळ मुद्दे आसात। लोकशाही, स्वतंत्रता, राज्याची स्वतंत्रता आणि त्याच बरोबर धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिझम आणि तशेंच सोशलिझम हे मुद्दे आयज परतून घालपाक, आडो घालपाक सरकारी यंत्रां आनी सरकारी सत्तेर आसलेले कांय ताकत्यो रात आनी दीस वावुरतात आनी ताका लागून कम्युनिस्ट पक्षान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस आणि इतर संघटनांनी आम्ही थारायला की देशभर एक जागृताय लोकांमध्ये हाडपाची गरज आसा आणि ती जागृताय म्हणल्यार लोकशाही संरक्षण करया, आमच्या देशाची घटनाची संरक्षण करया। आणि या भारतीय संविधानात जे बहुमूल्य असे आमकां तत्व दिली आसात ते सांबाळपा जाय। आमी कित्या खातीर म्हणटात ह्यो गोष्टी आमी बारकायेन जाणून घेवपाची गरज आसा।